नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय डाळ ही पळय हिका चण्याची डाळ म्हणटा। ही चण्याची डाळ हांवें आतां 2 वरां जालीं फुगत घातलेली आनी आतां ती बरी मातशी धुल्या आनी आतां न्ही ती आमी कुकरान उकडत घालुया। आनी आतां हे चण्याच्या डाळीची हांव न्ही बऱ्या पैकी पुरणपोळ्यो कश्यो करपाच्यो त्यो दाखयता। आनी आयज होळी निमित्त आमी पुरणपोळ्यो करुया। तेका लागून कितें जाय आतां हे उकडत घालपाक उदक जाय आनी मीठ जाय आनी बाकीचें साहित्य तुमकां हांव मागीर सांगता। आतां ही डाळ आसा पळय हे 2 पेले घेतलेली डाळ। आतां आमी ती शिजत दवरुया कुकरान। आतां ही पळयात ही डाळ उकाळ्ळी आनी ही पळय ती गळत दवरली आतां। म्हणजे भितरलें न्ही उदक सगळें वचपाक जाय, उदक उरूंक जायना भितर। पळयात दाखयता उदक आं पळयलें तोपान कितलें आयलें तें पळय। आनी हे न्ही डाळीचें उदक वेस्ट वचना, हाचो सार करपाक गावता। आतां हांवूय हाचो सारूच करतलें। आनी ही न्ही आतां मातशें भितरलें आनीक मातशें उदक खंय आसा पळय तें वचून मागीर न्ही आमी फुडलो प्रोसिजर करुया। ही पळयात आतां ही डाळ बरी जाली पळयली आनी बरी उकाळल्या पळयात। अशी उकडत न्ही जर एकदां मिक्सरार सुद्दां अशी मागीर पुरण जाल्या उपरांत हे करीत जर ती बारीक पीठ जाता ताचें। आतां न्ही पुरण करपा खातीर न्ही हे पळय गोड लागतलें आनी इल्लीशी साखर घालपाची थोडीशी। आनी साखर कोणाक नाका तेणी न साखर घातल्यार जाता, गोडानूच करूं येता अशें। आनी तातूंत न्ही वेलची घालपाची। ही वेलची आसा ती बरी आसली वेलची इतल्यो आनी वास बरो येवपाक जाय न्ही वेलचेचो, पण तातूंत न्ही वाडपा खातीर इल्लीशी साखर उडयली आनी अशी वाटल्या ही पळय पिठो केला। हें तूप लागतलें आनी वयर आतां आमी पोळी करता म्हणजे चपाती कशी करता न्ही ताका लागून हे पळय हे गव्हाचें पीठ मोठी 1 वाटी घेतला, ताच्याक धाकटी वाटी न्ही हांवें मैदो घेतला आनी हें आसा मीठ आनी हें आसा तेल आनी हातून घेतला हे पळय उदक। आतां कितें करपाचें, आतां हें पीठ आसा पळय कोणा कडेन आतां मैद्याचें पीठ ना तांच्यांनी गव्हाच्याच पिठान केल्यार जाता आनी कोणा कडेन आतां गव्हाचें पीठ ना तांच्यांनी मैद्याच्याय पिठान केल्यार जाता। पण हे दोनूय घातले की ना मिक्स बऱ्यो जाता मातश्यो। पण गव्हाच्योय आमी करूं शकता तश्योय करूं शकता, पण हे दोनूय घातल्यार मातशें बऱ्यो मिक्स जाता आनी बऱ्यो फुलून बीन बऱ्यो येता आनी बऱ्यो टेस्टीकूय लागता। म्हणून हांव कितें करतलें हें गव्हाचें पीठ घालतलें हें पळय आनी मैद्याचें पीठ घालतलें मिक्स। आतां कोणा कडेन मैद्याचें पीठ नाच तांच्यांनी गव्हाच्या पिठाच्यो केल्यारूय बऱ्यो जाता, तशें वायट जायना। आनी हें मिक्स करपाचें आनी तातूंत न्ही मीठ घालपाचें आनी बरें मिक्स करपाचें आनी भितर न्ही तेल घालपाचें आनी तेल मातशें जादाच घालपाचें, 1-2 चमचेच घालपाचें बी ना। आनी पीठ ना सैल सारकें मळपाचें। आतां तुमकां मळून हांव दाखयता। हे पयलीं सगळें सारकें मिक्स करपाचें अशें आनी इल्लें तेल घालुया। हे पळय वाटी आसा पळय ती आतां 3/4 सुमार हांवें तेल घातलें भितर म्हणजे पावूण वाटी सुमार धाकटी आसा ती वाटी। हे पळय अशें करपाचें सारकें आनी मागीर हे पळय असो लाडू जाता म्हणजे ते जाले अशें जाले बरोबर।
कळपा खातीर. आनी आतां तातूंत न्ही उदक घालुया आनी पीठ मळुया. हे पळयात, हे पळय अशें जावंक जाय पीठ तें पळय मोव सारकें जावंक जाय अशें. आतां न्ही तें एक अर्दे वर दवरुया अशेंच तापोवन, मागीर तें आनीकूय मोव जातलें. आनी हे पळया, ही आतां वाटी घेतलेली हांवें तेल न्ही, हे पळय इतलेंच उरलें, म्हणजे 3/4 म्हणजे पावण वाटी हांवें न्ही वापरलें तें. आतां कितें करुया, हें धांपून दवरुया. आतां ही पळयात दाळ दवरली हांवें गॅसीर. आतां तातूंत न्ही हे पळय इतलेंच तूप घालपाचें. आनी हें गोड घालपाचें. आनी गोड बीन आपल्या चवी प्रमाणे घालपाचें. आनी इल्लीशी साखर घालता. आनी बरें धवळीत रावपाचें. आतां बारीक गॅसीरूच, मोठो गॅस अजिबात करप ना. हे पळयात, हे आतां पातळ जालें पयलें. आतां न्ही हे बरें सुकोवपाचें भितर. आतां हे बरें सुकोवया. हे पळयात, आतां हे सुकत आयलें पळयलें. खूब उदक कशें आसलें पळय, गोडाचें तेका साखरीचें उदक जालें पळय, तें आतां सुकत आयलें पळय. आतां कितें करपाचें, तातूंत न्ही वेलची घालपाची. आनी 1 चमचो सुमार साखर आसा ती, धाकटो तसो. आनी हें बरें धवळपाचें आनी बरें सुकोवपाचें. आतां हें बरें सुकून. आतां हो पळयात पुरणाचो गुळो जाता पळयलें. हे पळयात पळय गुळो जाता न्ही, म्हणजे आतां हें जालें. हे पळय असो गुळो जावपाक जाय तेचो पुरणाचो. आनी दाळ बरी शिजल्या कारणान हे पळय आतांच तिचें पीठ जालें पळयलें. हे पळया आतांच पीठ जालें पळया. आतां बरो जालो गुळो न्ही. आतां हें बरें निवोवपाचें, बरें थंड जावपाक जाय. थंड जायसर आतां हें बंद करुया आनी थंड पुरण यंत्र म्हणटाय पळय, ही आसता जाळी, ती भितर अशी घालपाची. आनी ही ब्लेड ती कितें करपाची, अशी घालपाची. आनी ही एक सायड अशी घालपाची हातून, आनी दुसरी सायड प्रेस करपाची अशी, आनी अशी घालपाची पळय. आनी अशें हें करपाचें. आतां इल्ली इल्ली दाळ घालपाची. पुरण केलां तें पळय. अशें केलें की ना, हे पळयात, हे पळय अशें पीठ जावन बरें पडटा पळय, स्मूथ सारकें. आतां हे सगळें अशें करता. हे पळयात, आतां हे पळय स्मूथ सारकें पळयलें कितलें पीठ तयार बरें जालें पुरणाचें. आनी न्ही आतां समजा कोणा कडेन पुरण यंत्र ना, तांच्यांनी हे मिक्सरार घातल्यारूय अशेंच जाता, कळ्ळें. आनी मातशी जर दाळ चड उकडलेली आसत जर न्ही, तें गोड धवळटा धवळटा पॅनारूच जाता तें सारकें बारीक आपुणूच. मातशें मागीर मिक्सरार काडलें की जालें. आतां म्हाज्या कडेन पुरण यंत्र आसा न्ही, म्हणून हांवें पुरण यंत्रार केलां. आतां हेचे गुळे करपाचे अशें आपूण केद्यो पुरणपोळ्यो करतली त्या प्रमाणे. आनी न्ही आमचे आतां गोंयचे लोक अशें करताय पुरण,
आणि कोणाक आतां येल्लोच जाय म्हणजे हळडुळीत जाय तर हातून न्ही शिजयता आसतना हळद घालपाची. हांवें ती हळद घालूंक ना कित्याक जाणां म्हाका तुमकां सांगपाचें आसा की हळद घातल्यारूय जाता आनी न घातल्यारूय जाता. ती घालपाकूच जाय अशी ना. तुमकां जर खूब हळडुळीत कशी दिसपाक जाय जर घालपाची. हांव पुरणाक चडशें हळद घालिना अशेंच करता. आनी केन्नाय न्ही पिठाक घालता हळद. हे पळय पीठ तुमकां दाखयता. हे पळय थोडे पीठ हे पळय येल्लो केला आनी थोडे अशेंच दवरला. तुमकां अशें आवडटा अशी करा, येल्लो आवडटा अशी करा. मयटाना घालपाची भितर हळद. हे पळय हांवें मुद्दाम तुमकां दोनूय तरां दाखयला. आतां आमी पुरणपोळ्यो करपाक सुरवात करूं. हे पळयात आतां न्ही अशे गुळे करपाचे आनी अशे प्रेस करपाचे. पळय प्रेस करपाचे आनी मागीर हे पळय अशें करपाचे. अशी आपल्याक जायी पळय तितली अशी पातळ करपाची. आपूण ती ही घेता गुळी घेता पळय पुरणाची त्या प्रमाणे हे पळय अशें करपाचें. हे पळय अशें जावे. हे पळय धवे करून दवरले तसो धवो आतां येल्लो आसा तोय तसो गुळो करपाचो. असो हे करपाचो असो प्रेस करपाचो. हे पळय आनी मागीर हे पळय अशें करपाचें. आतां हे अशें केलें न्ही. हे पळय अशें केलें. आतां कितें करपाचें. आतां हो गुळो आसा पळय तो भितर घालपाचो आनी हे पळय मोदक करता तसो करपाचो. आनी असो फिरोवपाचो आनी हो वयलो कुडको काडपाचो. आनी आतां परत लाडू कसो करपाचो. गुळी करपाची तेची आनी लाडपाची धरून दाखयता लाटून. आनी हेका पीठ लायल्यारूय जाता न लायल्यारूय जाता. आतां आमी पॅन दवरला तो तापला. आतां हे पळय लाट्टा आनी वयल्या वयर लाटपाची. हे पळय हे पळय तशीच धव्याची सुद्दां अशीच. हे पळय असो घातलो गुळो की हे पळय अशें केलें. अशें घेतलें की ना हांगा चड आतां पीठ आसता पळय तें एकीच कडेन उरता तें उरना म्हणून हे पळय अशें केलें. वयलो कट करून काडलें पळय इतलें पीठ काडलें. हे मागीर बरें सारकें अशें केलें. हे पळय आनी आतां तें लाटलें दोन. वयर तूप लावपाचें. आतां कोणाक तूप नाका तेणी न लायल्यार जाता. मातशें अशें लावपाचें. पळया काय बरी फुल्ल्या पयली अशी फुलपाक जाय. पळया अशी परफेक्ट पुरणपोळी जाली. येल्लो फुल्ली तशीच. आतां ही पळय धवी सुद्दां बरी फुल्ली पळयली. ही पळया आतां जाली परफेक्ट. आतां मातशें तूप लायलें की जालें. हे पळयात कितल्यो तयार जाल्यो पयल्यो पुरणपोळ्यो. हे पळय हे पळयात.
अश्यो पुरणपोळ्यो तुम्ही करा. आता ह्यो जाल्यो, आता रेडी टू सर्व करूया. पळयात आता ह्यो पुरणपोळ्यो रेडी टू सर्व केल्या. तेन्ना ह्यो बऱ्यो रुचकर पुरणपोळ्यो अश्योच तुम्ही तुमच्या घरा करून पळया. आणि म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजोवंक विसरू नका. आणि जेणी कोणी म्हाका सबस्क्राईब केला पळय तेंकां हांव मनापासून सांगता तुमचे देव बरें करूं म्हणून. आणि तेच बरोबर आयचो हो व्हिडिओ तुम्ही आवडीन म्हजो पळयला कोणेनी तेंकांय म्हणटा खरेंच मनापासून देव बरें करूं.